ही आमगेले फातोर्डा माडेलाक हेंचो केदो व्हडलो गोल पडला हिंगा. पावस काय ना आतां ऑगस्टा म्हयनो लागलो, पावस ना आयज जाले 2-3 दीस पावस नासतना हिंगाचोय केदो व्हडलो होल पडला. हो होल केसलो ते सिवरेजाचें हेणी काम केलां आनी हेचे सिवरेजाचें हिंगाच आहा. ते सिवरेजाचें हेणी काम केश कोन केलां, जी माती तेणी शवाले घालून काडली ती माती तेणी पोतून थिंगाच गायल्या, ताका फातर भितर कांय गायलो नाय, ताका लागून हो होल पडला. आतां हे रोडाक तुमी चोय आतां पयरूच हेंचो हिंगा आमचे कपेला कडेन पडले. आतां हे कपेला कडेन हिंगा फोंड पडला. हेचे मेन प्रॉब्लम कितें, हे पळय कोण कॉन्ट्रॅक्टरान एक काम घेयला न्हू, हे सारकें इंट्रस्टान काम केलो ना. आतां कोणूय एक आपणाक रावंक तर एक घर बांदता जाल्यार ते घर परमनेंट बाबा एक लॉंग टायम उरोंक जाय म्हूण तें घर बांदप. सो ते घर बांदून तर एकूच म्हयन्यान मोडटा जाल्यार ते घर बांदून कांयच फायदो ना. सो तेच भाशेन हो कॉन्ट्रॅक्टराचें हें जाल्लें आहा. हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवन हे सगळे पयशे गोलमाल जाल्लो आहा आनी हे आयज गांवांनी ही दुर्दशा जाल्ली आहा. हे भाशेन हेजेर आतां कोण एक्शन घेतलो? हे गांवांनी हे भाशेन सिवरेजाचे गोल पडप येदे व्हडले हे सारकें ना. आनी हे तो राज्य बीन हिंगा हे भाशेन गोल पडलो आनी कोणूय तर हिंकून हांव म्हणना बाबा हिंकून कोण पडोन बी कोणाचो जीव वचोंक नाका. सो तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटान हे जे कोण सिवरेजाचें काम केलां हेंचेर एक्शन घेवपाक आनी हेंचेर जाता तितले पुलीस इन्क्वायरी जावपाक जाय.